फातोडाच्या एसएजी टर्फ मैदानाच्या मुखार सोमारा दनपरां कोयराक व्हड उजो लागलो। उज्याक लागून मळबांत दाट धुंवर पातळ्ळो, तशेंच तातूंतल्यान येवपी घाण वास आनी धुंवराचो त्रास भोंवतणच्या वाठारांनी जावपाक लागलो। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटकच उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार येवन उजो नियंत्रणांत हाडलो। मात उजो लागिल्ल्याचें खरें कारण अजून स्पश्ट जावंक ना। फुडलो तपास सुरू आसा। कॉल येयले 4:29 मिनटांनी। तेन्ना इमिजिएटली आमी टर्नआउट केलो। युजर सर्विसचो PA तेणी आमकां फोन केला कंट्रोलाक आनी इमिजिएटली आमी टर्नआउट केला आनी सद्याक फायर फायटींग चालू आहा। व्हडलें मटेरियल कितें तो आमकां खबर ना, तें सीट्स अशें दिसता पूण ताका गार्बेजीक उदक चड पेट्टा आनी स्मेल येता, लोकांक त्रास जाता। आमकांय फायर फायटींग करपाक त्रास जाता। ताका लागून आमी आतां भायल्या सायडीच्यान कवर केला उज्याक आनी भितर आतां आनी एक गाडी मागयतली आमी त्या बरें। आमी तिसरी पावट जाला हांगा, हे तिसरी पावट जाला। ही सायडीच्यान तेणी फेन्सिंग केला तरी गाडी भितर येवपाक मेळना, तरी ते हें करून आमी काडला, वोस घालून ते पायप चालू केला। ते आमी त्या अविनाश भितर फोन केलो, तो तेगे कितें तरी आमी JCB जाय पडलो, ताका हांवें कॉन्टेक्ट केला, तो JCB धाडून टाकी काडटा तो पळया। एसएजीचो जो एक्वायर्ड जमीन आसा म्हणजे हॉकी ग्राउंड करपा खातीर एक्वायर केली, थंय कांय वर्सां साकून जाले जो हांगा मेकळो आशिल्लो थंय डेब्री सोडोवपाक स्टार्ट केलो। म्युनिसिपालिटी हांगा डेब्री सोडोवपाक लागली आनी ताचो फायदो घेवन हांगचे जे आजूबाजूचे लोक आसात ते हांगा हाडून उडोवपाक लागले। सगळे तरेचो कचरो हांगा उडोवपाक लागले, म्हणजे प्लास्टीक सगळो मिक्स, वुडन वेस्ट आसतलो, बाकीचे फर्निचर वेस्ट आसतलो। हे एसएजीन सुद्दां आपलो जो टर्फ जो काडिल्लो ताचे जे हें आसा तें हांगा उडोवपाक खुबशे प्रमाणान हांगा उडयल्ले आनी हांगा एक डंपिंग यार्ड टायप जाल्लें। आज हांगा अचानक उजो लागलो, अशें आजच अशें न्ही, हाजे पयलीं उजो लागिल्लो आसा, पूण आज परतो हांगा उजो लागलो आनी ही जी सायडीची जी आजूबाजूची एरिया आसा ती कंप्लीट सामकी एक स्मोकाचें जें आसा तें कवर तयार जालें आनी लोकांक हाचो खूब त्रास जावपाक लागलो। लोकांनी रेजिडेंट्सांनी हांगच्या रोखडेच फायर ब्रिगेडीक आपयले, फायर ब्रिगेड घेवन हांगा उजो पालोवपाचें कामूय हांगा चालू जाल्लें आसा। पूण प्रश्न असो येता की हांगा जर डंपिंग करनाशिल्ले आनीक लोकांक चान्स पडनाशिल्लो जाल्यार हें जायनाशिल्लें। हाजेर थोडीशी हें दवरून म्हणजे म्युनिसिपालिटीन हाजेर मातशी हाजी देख घेवन हांगा आतां डंपिंग तरी बंद करचें आनी हांगा कोण डंपिंग करता ताका फायन मारची। हांगची जी एरिया आसा ती क्लियर केली जाल्यार हांगा आनीक कांय जावपाना। आनीक स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन हो ग्रावंड घेतिल्लो हो कांय जावपाक पावलो ना। सो हातूंत इतले बेगीन हांगा जर ग्रावंड करपाचो काम चालू केलें जाल्यार हांगा म्हाका दिसता आनी लोक डंपिंग उडोवपाचें बंद जातलें, कचरो उडोवपाचें बंद जातलें आनी अशे प्रकार आसा हे बंद जातले आनी आजूबाजूची एरियाक लोकांक त्रास जावपाचें बंद जातलें। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग म्हणटलें।